नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। बाळी वाठारांत बालरथ बशीचो अपघात जालो। हे अपघातांत 4 विद्यार्थी जाले जखमी। जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू। लोन काढून बँकांक लुटपाचे प्रकार आता जातले उणे। सरकार सहकारी बँका खातीर तयार करता खासा ॲप। 31 मार्चाक जातले ह्या ॲपाचे लोकार्पण। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। आलेक्स रेजिनाल्डाची संसोड्यार पळोवणी। कोयराचे हळशीक उदक बेगोबेग बंद केले ना जाल्यार कोयराची येरादारी बंद करपाची शिटकावणी। मडगांव पालिकेचे प्रशासन सारखेच चलना। ताका जबाबदार पालिकेचो मुख्य अधिकारी। नगराध्यक्ष शिरोडकारान जालो तांबडो। मुख्यमंत्र्यान डेन मुख्यमंत्र्या आड करतलो कागाळ। रेश मागुश पंचायतीची नवी बिल्डिंग बेकायदेशीर प्रकरण पावले कोर्टात। अविश्वास थाराव फकत वावडी, तातूंत मातूय तथ्य नाशिल्ले, सांगता उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। बिरेस्तारा बाळी वाठारांत बालरथ बशीचो भिरांकूळ अपघात जालो। हे बशीन 34 विद्यार्थी आशिल्ले। तातूंतली 4 जाण जखमी जाल्ल्यान लागसारच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। 14 हाडिल्ले आनी आतां 3 हाडले, सो टोटल 17 जाले। मेजर कितें आहा तेंगेले? मेजर अशें काही येना, पूण दोग जाणां एडमीट केला अंडर ऑब्जर्वेशन। बाकी तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आनी पेशंट बी येवपाचे बी अशें कितें आहा? आनी चड येतले अशें दिसना आमकां। ऑलरेडी आतां आमी 3 येयले न्ही, सो ऑलमोस्ट सगळें जालें अशें दिसता। पूण थंय जर बाळ्ळी कितें जायना तेंचे कडेन जाल्यार ते हांगा वेगवेगळ्या सहकारी बँकेनी लोन काढून बँकांक लुटपाचे प्रकार वाडल्यात। अशा प्रकाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर आता सरकार सहकारी बँकां खातीर खासा ॲप तयार करता आनी ह्या ॲपाचे लोकार्पण 31 मार्चाक जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सांखळे अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकाच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। की एकूच मनीस 5 कडेन वचून लोन काडटा आनी 5य सोसायटीक वांगडाच बुडयता, कारण तेणी ठरयल्लें आसा। कारण आतां आमी पळयता की हे वेगवेगळे जे ठग आहा पळय न्हू, हे म्हणजे जे ठरोवन लोकांक कशें लुटपाचें, सरकाराक कशें लुटपाचें, बँकांक कशें लुटपाचें, थंयसर SIT लँड ग्रॅब केले हांवें, तितून करून थोडे ते बंद जाले आतां। म्हणजे सामकें बंद जावचें ना। 20 वर्सां पासून दुसऱ्याची लँड तिसऱ्याक विकताले अशे लोक आसले। हांगासर सगळ्या बँकांनी लोन काडपाचें, सगळ्या जाणांक वांगडाच फुटोवपाचें अशें आसा। हांवें भाऊक ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्या की वी आर कमिंग अप विथ अ सिस्टम, म्हणजे ॲप। आमी त्या ॲपाचेर तुमी एकट्या मनशान लोन तुमच्या कडेन घेतलो काय तुमी अपलोड करपाक जाय। सांखळे अर्बनान लोन घेतलो आनी फाल्यां सकाळीं जर 70 अर्बना कडेन गेलो मागपाक, तेंच्यांनी पळोवपाचें त्या ॲपाच्या सिस्टमीचेरूच तांकां कळटलें की क्लियरन्स हाड आनी प्रकार ना। क्लियरन्स आनी हाडपाचें ना रे, एका सांखळे अर्बनान लोन हाल्ली दिना 2 म्हयन्या पयलीं, आमी आनी दिवया नाका, हो बुडोवपाक भोंवता म्हणून ऑटोमॅटिकली कळटलें। म्हणजे येता त्या 31 मार्च पर्यंत वी आर लॉन्चिंग वीथ अ न्यू ॲप, जेणे करून पुराय गोंयांत अशें जे फक्त लुटूंक भोंवता निदान तितके तरी थांबतले, त्या लोकांक आमी लुटूंक दिवपाक शकचे ना। आनी अनिलाची एक रिक्वेस्ट आसा, 138 मातशें टायट कर म्हणून। हांव म्हाज्या होम डिपार्टमेंटाक 138 इन शॉर्ट जे लोन काडून तुमकां वॉरंट येयला तांकां भितर हाडून उडोवपाचें मरे, परत मात सांगू नाका तांकां उडोवनाका म्हणून। हांव सगळ्यांक उडयता भितर, ओके। हांव म्हज्या होम डिपार्टमेंटाक सांगता 138च्यो पयशे जितके जितके तुमच्या कडेन आयल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडय, जेणे करून रिकवरी मातशी फास्ट जातली, ओके। परत म्हाका कोणी मात सांगूंक येवपाचें नाका ताका मातसो थोडे दीस राव आहा म्हणून। थोडे परत डायरेक्टरूच फोन करता, आमचो तो मातसो राव म्हणटा, म्हणजे परत हांव काम करिना अशें म्हणटा। खातीर तुमी दिले 138 हांगा हांव खरें सांगता, कारण हे शेवटी लोकांचे पयशे ते एका मनशाक बुडोवपाक येवचे ना, तें आमकां टायट करचें पडटलें। हांव सगळ्या जाणांक ह्या विशयाचेर 100% हांव टायटन करपाक लायता म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक, जेणे करून रिकवरी फास्ट जातली। संसड्या वयली व्हरपी कोयराची हळशीक जर बेगोबेग बंद केली ना जाल्यार कोयराची येरादारी बंद करपाची थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाची पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याक शिटकावणी।
हे व्हांवपी कोयराचे हळशीक उदकाक लागून मंगळारा राती 3 गाडयो निसरून पडिल्ल्यो आनी अपघात जाल्लो. सोनसोड्या वयले प्रश्न बंद जावपाचे नांव घेतनात. मंगळारा राती सोनसोड्या वयल्या कोयराची रस्त्यार व्हांवपी हळशीक उदकाक लागून 3 गाडयो निसरून पडून अपघात जालो. ह्या घडणुकांक लागून थळावे बरेच तिडकल्यात. Everyone, this is we are facing for this garbage. Last we are facing from 18 years. 18 वर्सांच्या हांगा रावपा लागला घर मानून. जेन्ना हो डंप यार्ड हो जो डंप हेजो तेंच्यांनी कंप्लीट नाशिल्लें, सकयल डंप धाकटो आशिल्लो, तेन्ना तेंच्यांनी हे प्लांट घातिल्लो. तेंकां आमकां आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी की हांगा डंप घालतकीर तुमकां असो वास येवपा ना तुमगेलो अशें कसलेच प्रॉब्लेम तुमकां सगळें सॉर्ट आउट जातलें म्हणून. केन्ना ही फॅक्टरी बांदता भितर घालता आसतना तेंच्यांनी. आतां काल येदो व्हडलो इश्यू जालो. हो इश्यू कालचोच न्ही, एवरी 6 मंथ कितें ना कितें केन्ना उजो लागता. आमी बाय नियर बाय इतलो क्लोज हांव लास्ट टायम आमी उजो लागील तेन्ना सगळे आमी 8 दीस घरा भायर आशिल्ले. आमी हे फेस करतात. पावसान सीझन वायज जाला आमकां. पावसा दिसान मूस येता, किम्स येता, जळारी येतात. आतां हे गरमी टायमार हे जावन हीट जावन वास गॅस जावन वास येता. हे आमी इतले सोसून काल आनी जे जाला हेजे पयलीं हांवें कितले फावटी अशें वयता सांग उदकान कितले जाणां हांवें दिसा 10 फावटी हांव ह्या रोडान सकयल देंवता. तो लोक येतात विचारतात तुमी कशे रावतात. तर आमकां कितें दिशिल्लें हें जातकीर सगळें सॉल्व जातलो. आनी एवरी पावर मिनिस्टर येतात कितें ना कितें आश्वासन दिता आमगेलें हें जातलें तें जातलें. अजून कसलेच हे डंपाचो प्रॉब्लेम केन्नाच सॉल्व जावना कोणा कडेन. हेजे पयलीं दिगंबर CM आसतना तेज्या हातीन पसून आशिल्लें तेणें पसून करूं ना. हांगा कितले जाण कलेक्टर चेंज जाले, म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन चेंज जाले, मिनिस्टर्स चेंज जाले, म्हणल्यार अजून पसून डंप यार्डाचो कांयच सोल्युशन कोणाकडेच जावना अजून. मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामिल बेरिटो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचेर तिडकलो. काम करपाक जमना जाल्यार पदा वयल्यान देंवचें म्हूण कामिलान नगराध्यक्षाचेर फोग काडलो. आमचे म्युनिसिपालिटी कावन्सील हांव सॅनिटेशन चेअरमॅन म्हाका कांय कन्सिडरान घेना. हेजी म्हाका कळना कित्याक लावंक घेना तें कळना. हिंगा लूट मार चलता कितें चलता म्हण कांय कळना. हें जावपाक शकना. तुमकां म्युनिसिपालिटी म्हणटा आसा आमी बरें काम करता म्हूण. ना जेन्ना हांगा येता तेन्ना कळटा न्ही. म्युनिसिपालिटी काम जाता पूण तें कशें जाता तें कांय कळना. आज आमचे पळय इनट हें जावपा जाय आजून पासून सीट जालें बेश्टें डाम करून दवरलां कितें म्हाका कळना कित्याक लागून जायना. कितले टायम लागता. फाटल्या दिसा बरें फास्ट धांवतालें. आतां कित्याक लागून कोण हू इज रिस्पॉन्सिबल काय ना. म्हाका दिसता चेअरपर्सन कितें इनिशिएट घेना. हेजेर म्हाका दिसता फूल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल चेअरपर्सन म्हाका दिसता. हें आज जावपा पासून तेणें इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय आशिल्लें बाबा तुमचे ट्रक हांगा दवरपा नाका वयर दवरपा जाय आशिल्लें. जेन्ना लिचेड येता त्या सायडीन दुसरी सायडीन वचपा जाय. ह्या रोडाक जाणान हांगच्यान देंवत्या स्लोपाक ऑटोमॅटिकली कितें लिचेड जेन्ना गाडयेन दवरता तेन्ना ऑटोमॅटीक देंवतलें न्ही. हेजेर कळना. आनी लिचेड म्हणल्यार लिचेडान सगळें ऑयल आसता. ऑयल सिस्टेना सगळें स्लीप जावन पडटा. आतां काल म्हाका खूब वायट दिसलें. इतले जाण दिसान कितले पडले. सो अशें जावचें न्ही. हेजेर म्हाका दिसता तेणें आमी चेअरपर्सनान जायना जाल्यार सोडून दिवचें. कोणा तरी चान्स दिवचो म्हाका दिसता. आतां कितें जालें ऑलमोस्ट तेगेले 15 म्हयने जाले. 15 म्हयन्यांत हो म्हयनो 15वो. ते 15 म्हयन्यांत दिसा तेका लागून तो विटला काय कितें म्हाका खबर ना. पूण हेजेर तेणें बेगीन लोकांक सांगचें सोल्युशन सांगचें बाबा कित्याक लागून आपूण हें इतली हें करना. तेणें ताबडतोब तेगेली ड्युटी आशिल्ली. काल तेणें हांगा सायटीर कितली रात जावं तेगेली ड्युटी जेन्ना तो हेड ऑफ द आमगेलो कावन्सील तेणें येवपा जाय आशिल्लें. एटलीस्ट आज सकाळी पासून येवना. इट इज रॉंग. तूं ऑफिसरां बी धाडटा तें वेगळें. दॅट इज नॉट हें. यू हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हॅव टू कम हियर अँड कम फॉर इन्स्पेक्शन अँड डू इट दॅट इन्स्पेक्शन अँड जायन जाल्यार सोडपाचें न्ही चेअरपर्सन. सोडपाचें म्हाका दिसता. बिकॉज आमी कितें आतां 3 कॉन्स्टिट्युन्सी दीस इज आवर 3 कॉन्स्टिट्युन्सी मडगांव, फातोर्डा आनी कुडतोरी. आतां तिगांक लागता. सो हेजेर इतलो तेजे कडेन जायना जाल्यार सोडून दिवचें. ऑलरेडी तेगेले 15 म्हयने जाल्ले आहा. सो तेणें म्हाका दिसता वेकेट करपाचें आनी कोणाक चान्स दिवचो आनी बाबा तूं कर काम मुखा वयलें कोण आमचे मडगांवचे आनी फातोर्डाचे जे आमचे लिडर आहा तेंच्यांनी कोणाक सिलेक्ट करचो म्हाका दिसता. थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोय तिडकलो. कोयराचें हळशीक उदक रस्त्यार येवन गाडयो निसरपाचे प्रकार बंद जाले ना जाल्यार कोयराची येरादारी बंद करतलो म्हण आलेक्साची शिटकावणी. आय हॅव टोल्ड द सीओ की सीओ एम सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें की आज फूल एंड फायनल एक ट्रक तिंगपाक आसता लिचेड देंवपाना. द मोमेंट I have got a complaint, I have to act. So I told them, and I told them that because of your fault, I have to listen to some nonsense from somebody. Now it is, I am not here to, I know my rights, I know my duties also.
I know my job, what I have to do. So moment I came yesterday, first thing I did was see that it was flushed, because I didn't know it was so much. I thought with mud it would be okay. Nishi mach malja, but जायना ते. So flashing को थोड़ा much time लागलो. Anyway, we did it. I took care of all responsibility. I took care of all the things to see that nobody fell again, and we left. Today I told them it's clean. Don't bring anything. So they have assured me that they will not bring, not park trucks, and not one drop will come on the road. So they have to take responsibility. And I told them, if you don't do it, it's a warning for you. I will not tolerate it. म्हणजे I will see हांव ट्रक हाडायतलो आनी मागीर म्हणा काय म्हूण ट्रक हाडायलो म्हाका ट्रक वचपाक दिवपाक ना देंवपाक दिवपाक ना तेका हायकोर्ट आहा म्हणटलो आनी कितें आहा म्हणटलो बट हायकोर्ट हॅज नॉट टोल्ड यू टू ब्रेक द रुल्स सो ऑल दीस इश्यूज आय थिंक विथ दीस the problem will be solved. But municipality has a responsibility towards the garbage, which also we discussed, and he has said that there is a proper way how he is doing it. I told him to go ahead and do it nicely and see that there is a solution to this, full solution for the garbage of Maldives, which is affecting the health of the people of गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. सोनसड्यार कोयराचे हळशीक उदक रस्त्यार सांडपाच्या प्रकाराक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मुख्य अधिकाऱ्याक जबाबदार धरला. हे विशयाचेर पत्रकाराकडेन उलयतना नगराध्यक्ष शिरोडकर मुख्य अधिकाऱ्याचेर तांबडो जालो. सोनसड्यार कोयर व्हरतना ट्रकांतल्यान कोयराचे हळशिकावणे उदक रस्त्यार सांडिल्ल्यान 3 गाडयो निसरून पडपाची घडणूक मंगळारा रातीकडेन घडिल्ली. हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आता मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान हे घडणुकीक पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक पुरायपणान जबाबदार धरतना पत्रकार परिशदेत तिडक उक्तायली. मडगांव पालिकेचे प्रशासन खंय सामकें चलना असो आरोपय ताणें ह्या वेळार केलो. मुख्याधिकाऱ्या आड खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळय करपाचो आसा. एक गोष्ट हांव प्रेसा बाबतींत सगळ्या आज चीफ इन्क्लुडींग चीफ पर्टिक्युलरली चीफ ऑफिसराक हांव सामकें वॉर्निंग दिवपाक सोदतां. हांवें म्हज्या लिडरांकय सांगलां हांव फाल्यां चीफ मिनिस्टरा कडेन कंप्लेन करपाचो आसा. म्हाका दिसता ह्या म्युन्सिपालिटीचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना आनी हाका संपूर्ण जबाबदार चीफ ऑफिसर. हांव डायरेक्ट चीफ ऑफिसर हांव केन्नाच चीफ ऑफिसर आज पर्यंत उलयलें ना. हांव डायरेक्टली चीफ ऑफिसराचेर एलिगेशन करता आनी हांव दामोदर शिरोडकर हो चेअरपर्सन ह्या गजालीचेर बसला हो खंयचोच हावेस धरून आनी खंयचो मोग धरून आनी म्हजें हें चीफ ऑफिसर आनी 2 वर्सां टर्म उरता ह्या उरपा जाय हांवूच उरपा जाय ह्या दुसऱ्या ह्या कदराचेर बसूना. ज्या त्या वेळार हांव ह्या ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक 2023 ऑक्टोबर ह्या कदराचेर बशिल्लो हांव एक संकल्पना घेतिल्ली की मडगांव शहराच्या खातीर कितें तरी करतलो म्हणजे हांगा कितें तरी बरें घडटलें ह्या हेतून हांव बशिल्ले कडेन आसा आनी त्या हिशोबान हांव रात दीस मौन काम करतां. आज सकाळीं हांव 5:30 ते 6 वरांचेर सनसेडारय पावलो पीडीएच्या मार्केटाचे फेस्त आसा थंय प्रिमासाचेर पावलो. शॉर्ट पॅन्ट म्हाका 9:30 आमदारान फोन केलो म्हज्या हांव म्हणजे शॉर्ट पॅन्टीचेर आनी टी शर्टाचेर आमदाराच्या घरा कडेन पावलो. म्हाका आमदारान जाल्यार शॉर्ट पॅन्टीचेर टी शर्टाचेर रे वॉकिंगाक गेलो ना म्हणटा सनसेडा आशिल्लो सनसेडार हांवें सगळें लेबर आज सकाळीं निवल केला आनी हाका पूर्ण जबाबदार चीफ आज जो काल इन्सिडंट घडला हो पूर्ण जबाबदार चीफ आसा. चीफ ऑफिसर सगळें लिपयता. हांव डायरेक्ट हांव वीथ प्रूफ तुमकां सगळें प्रेसाक सांगता हो सगळें लिपयता. म्युन्सिपल इंजिनियर एमी कडेन एविडन्स आसा. सोमाळा लिचड व्हांवतालें सोमाळाक सकाळीं ट्रक दवरतालें लिचड व्हांवतालें ताजे कडेन व्हिडियो आसा एविडन्स आसा आनी ताणें इन्फॉर्म केल्लें सोमाराक आसा पळय कशें आसा. बारीक लोकांचेर लेबराचेर ड्रायव्हराचेर एलिगेशन करून फायदो ना. हांवें आयकलां की चीफ ऑफिसरान जाता त्या ड्रायव्हराक रिस्पॉन्सिबल जाता. ड्रायव्हर कशें रिस्पॉन्सिबल जाता. सनसेडा गेलो चीफ ऑफिसरान म्हाका चेअरपर्सन इन्फॉर्म केला आपण आपल्या खुर्सेच्या आमदारान सनसेडा आपल्या ताणें म्हाका इट इज हिज ड्युटी ऑर नॉट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रेश मागुश पंचायतीचे नवे पंचायत घर बेकायदेशीर म्हणून प्रकरण कोर्टात पावला. नवे बिल्डिंगेच्या बांदकामा आड 2 जाणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ती मोडून उडोवपाची मागणी केल्या. बिल्डिंगे खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो याचिकादारांचो दावो. रेश मागूस पंचायतीची नवी बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हणून प्रकरण कोर्टात पावला. हे याचिकेत गोंय सरकार म्हापशेचे नगर नियोजन खाते पंचायत संचालक रेश मागूस पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात. पंचायत घराक अजूनय गरजेचे परवाने मेळूंक नाशिल्ल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे. ह्या नव्या पंचायत घराचे सप्टेंबरात उक्तावण जाल्ले. आम्ही एक कंप्लेंट फायल केली इल्लीगल पंचायत बिल्डिंग रेज मागूस
कंप्लेंट फायल केल्यार म्हाका दिसता एक जवळ जवळ म्हयनोभर जालो, पण कोणीच एक्शन घेवंक ना. एक्शन न घेतल्या कारणान आमी आयज त्या हायकोर्टान पिटिशन फायल केल्लें आसा. मुद्दो कसो आसलो, रेज मागूस पंचायत बिल्डींग जी आसा पळय न्हू, हेका तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेयनासतना बिल्डींग उबारलेली आहे, ग्रावंड +4. आनी ते बिल्डिंगेचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, RDA मंत्री गोविंद गावडे आनी आमचो MLA लोकल MLA केदार नायक हेणी केल्लें. आनी त्या वेळार सरपंचाच्या घोवान कितें सांगलें, ह्या बिल्डिंगेक आमी जवळ जवळ 30-60 लाख रुपया खर्च केल्या म्हणून, जे टोटली इल्लिगल आसा. आनी ज्या वेळार हेंच्यांनी फायल पुटअप केली TCPन तुमकां परमिशनां दिया म्हणून, तेन्ना TCPन हेंची फायल रिजेक्ट केल्ली सब्जेक्ट टू रोड वायंडींग आनी सेटबॅक सोडूंक गावना म्हणून. एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट कितें, हांकां फक्त RDAन वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी वर्क ऑर्डराचेर कितें म्हटलेलें, सब्जेक्ट टू ऑल लायसन्सीस, टेक्निकल क्लियरन्स म्हूण, कंस्ट्रक्शन लायसन म्हूण, कंप्लिशन रिपोर्ट म्हूण आनी ऑक्युपन्सी, हें एकूय तेंच्यांनी घेवंक ना. रेईश मागूस पंचायत बिल्डिंग बेकायदेशीर याचिकेतले दावे. सेटबॅक एरिया उणो तरीकूय 3 मळ्यांची इमारत. पंचायत घर बांदपा खातीर 2018 वर्सा अर्ज केल्लो, ताका RDAन हरकत घेतिल्ली. 2018 पंचायतीन परतून नगर नियोजन खात्या कडेन बांदकामा खातीर अर्ज केल्लो. नगर नियोजन खात्यान सेटबॅक एरिया उणो आशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंदयल्ले. पंचायतीन परतून पत्रव्यवहार करून सेटबॅक एरिया सदळ करपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण नगर नियोजन खात्यान पंचायतीक 2 मळ्यांची बिल्डींग बांदपा खातीर परवानगी दिल्ली. अशें आसूनय पंचायतीन 2 मळ्यांच्या जाग्यार 3 मळ्यांची बिल्डींग बांदली. जी ऑथॉरिटी इतर बांदकामांक परमिशन दिता गांवांत, ती ऑथॉरिटीची बिल्डिंगूच स्वता आपली बिल्डींग इल्लिगल बांदलेली आसा. आनी हितून एक मोठो घोळ जाल्लो आसा. सर्वसामान्य मनशाचो जो टॅक्साचो पयसो आसा पळय, हेंच्यांनी वेवस्थीत तो वापर करूंक ना. खंय तरी हेतून काळो वास येता आनी हांव म्हणटा सरकाराक हेचेर इन्क्वायरी जावपाक आसली, पण सरकारान दखल न घेतल्या कारणान आमकां आयज न्यायालयाचे दारा कडेन वयचें पडलें. आतां न्यायालया कडल्यान आमकां 100% अपेक्षा आसा हेचेर वेवस्थीत आमकां न्याय गावतलो म्हणून. दुसरी गोश्ट कशी आसा, ज्या सरपंचाच्या घोवान सुभाष गोपाल पेडणेकरान मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत इनॉग्रेशना दिसा सांगलां, आपणीन आनी केदारान 30-60 लाख रुपया खर्च केले म्हणून. हांवें ते ऑलरेडी विजिलन्साक कंप्लेंट घातलेली आसा हेचेर इन्क्वायरी करची म्हणून. सरकारान अशें कितें प्रोविजन केल्लें आसा जेणे करून स्वताचे पयशे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टान इन्वेस्ट करपाचो जाल्यार सरकारान सांगचें, नाल्यार हेंचे कडेन 30-30 लाख खंयचे येयले पळय तेची इन्क्वायरी करची. हें सुद्दां आमी हायकोर्टान पिटिशनान मेन्शन केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आपले आड अविश्वास थाराव बी कांयच येवपाचो नाशिल्लो, ती फक्त वावडी आशिल्ली. तातूंत मातूय तथ्य नाशिल्ल्याचे उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायकान सांगले. पळयात ताचे म्हणणे. कांय दिसा पयलीं एक राजकीय चर्चा सुरू आसली, एक हें येताल्यो गजाली येताल्यो की तुजेर अविश्वास ठराव येता म्हणून. कितें नेमकें खरें येवपाचो आशिल्लो अविश्वास ठराव काय? कशें आसा, जिल्हा पंचायतीन भारतीय जनता पक्षाचे 25तले 22 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा. आनी जशें आमी म्हणटात की भारतीय जनता पक्ष हो पार्टी विथ डिफरन्स. प्रत्येक मेंबर जो निवडून येता तो पक्षाच्या आदेशाच्या भायर वचना आनी पक्ष जें कितें सांगता तें तांकां मान्य आसता. आनी त्या हातूंतल्यान अविश्वास ठराव हाडप हें खंय तरी तातूंत कांय तथ्य नाशिल्लें. एक गोंयच्याच लोकल न्यूजपेपरान ती एक न्यूज हाडिल्ली फ्रंट पेजीर, आनी ती कशी तांकां खंयच्यान न्यूज मेळ्ळी, कोणें कितें सांगलें तातूंत तें कांय खबर ना. बट तातूंत कांयच तथ्य नाशिल्लें. आनी अविश्वास ठराव जेन्ना एका पक्षाचे मेजॉरिटी 2/3 पेक्षा चड मेजॉरिटी आसता, तातूंत अविश्वास ठराव हाडपाचो प्रश्नच येना. आग्वाद किल्ल्याचे जेलीत इव्हेंट चलतात अशी माहिती मुखार आयल्या. ह्या इव्हेंटाक लागून थंय आशिल्ल्या शंकराच्या मुर्तीचेर अन्याय जाता. ह्या फुडें जर देवाच्या मुर्तीचेर कसलोय अन्याय जायत जाल्यार वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी कानोळेच्या थळाव्यांनी आनी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांक दिल्या. हांगा बाबा देवाचो जागो आहा जाल्यार थंयसर असले चलूंक दिवया नाका म्हणून. आनी ह्यो कितें आयचो देव न्हू हो कितल्या काळा पयलींचो देव. सो ह्याच खातीर आमी हांगासर जमा जाल्लेले आहा. बजरंग दलातले सगळे भुरगे येयल्लेले आहा आनी तांकां कन्फ्रंट केल्लेले आहा आनी तांकां बऱ्या भशेन समजून सांगलेलें आहा की बाबा हांगासर हेन्सफोर्थ असलें जावचें ना, मास रांदप जावचें ना, जावं हांगासर कसली छेडछाण जावची ना देवा कडेन. आनी जर नेक्स्ट टायम जायत जाल्यार तेजें एक्शन कितें आहा तो आमी घेतले बजरंग दल. इव्हेंट केन्ना जाल्लो? इव्हेंट जावन दिसता 2-3 दीस जाला.
आणि तेंच्यांनी तर पर्मनंट हे जाल्ले पळय एक्चुअली तेंच्यान सोल्युशन काडलेलें हे एक्चुअली पर्मनंट सोल्युशन हांगासर तेंच्यांनी स्क्रुईंग केलां. तांकां टेम्पररी जाय आसल्यार जाल्यार आर्डर्स लावंक शकता जावं कितें बॅनर ठेवूंक शकता कितें ठेवूंक शकता पोस्टर बीन एक फ्लॅक्स प्रिंट करून फ्रेम घालून गरज नासली मात तशें करूं शकता जाल्यार तेंच्यांनी करूंक ना. त्या खातीर आमी तांकां सांगूंक सोदता ह्यान फुडें मॅनेजमेंट जर न्यूज पळयता तेंच्यानी लक्षांत दिवचें की हांगासर कसलीच फकाणां आमी सोंसून घेवपाचें ना हे तांकां लास्ट आमचें उतर आहा. जी आगोदा जेल आसा जी रेनोवेट केल्ली नुकतीच त्या जेलीन भितर बरेचशे असे इव्हेंट जातात. त्या इव्हेंटाच्या कारणाक लागून जे आग्वाद फोर्टार एक शंकराची जी घुमटी आसा त्या इव्हेंटाक लागून खंय तरी धापण्यात येयली. बरेचशा इव्हेंटाचे जे हांगासर घडटात पण ताच्या फाटलें जे कारण हांगासर जी घुमटी धापण्यात कारण कितें आणि मेन म्हटल्यार जेन्ना हांगासर इव्हेंट चालू आसलो तेन्ना खंय तरी ही घुमटी धापली आणि ती प्लायवुडान हांगासर धापली. जेन्ना ती हांगासर धापताले तेन्ना खंय तरी ही जी घंटा आसली ती काडून दवरली आणि जी छेडछाड केल्ली आसा त्या ह्या घटनेचेर जेन्ना एका व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना स्थानिक लोक कानोळचे आसात तांकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना ती हांगासर पावले. गोंयांत जावपी पर्पल फेस्ट 8 ते 13 जानेवारी मेरेन जातलें. फाटल्या वर्सा ESTत जाल्लें. अंदू पर्पल फेस्टाचें आयोजन कला अकादमीन केलां. ह्या पर्पल फेस्टात गोंया सयत देशांतले NGO वांटो घेतले अशी माहिती दिव्यांगाचो आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी दिल्या. तयारी खूप नेटान सुरू आसा. गोंयचे सगळे NGO जे आसा डिसेबिलिटी सेक्टरान काम करपी ते सगळे बरोबर हांगा बरोबर घेवन आमी सगळे फुडें वता. त्याच बरोबर जे NGOज देशभरान आसा तांचोय सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणात जातलो ह्या फाटी. वेन्यू जो आसा तो कला अकादमी आसा पुरो ESG हांगा जाल्ले. आतां कला अकादमी अवेलेबल असल्या कारणान आमी तो थंय शिफ्ट केला आणि पर्पल फेस्ट दीस टायम इज फॉर 5 days फॉर 6 days. लास्ट टायम फक्त 3 दीस आशिल्ले आणि आमकां ते कित्याक करचें पडलेलें इतलें आमकां फाटले पर्पल फेस्ट आफ्टर इट्स ग्रँड सक्सेस खुबशे आमकां लोक सांगपाक लागले इन डिसेबिलिटी सेक्टर एक्सपर्ट्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर दॅट वी ऑल्सो वॉन्ट टू जॉयन यू आनी ते जर आमी सगळ्यांक जर एकोमोडेट करतले ताच्या खातीर आमी ते दीस वाडयल्ले आसा. ह्या फाटी खूब नवे एड्स एंड एप्लायन्सीस एक्झिबिशन स्टॉल्स आसतले एंटरटेनमेंट आसतले टॉक शोज मास्टर क्लासीस वील बी ऑल पार्ट ऑफ दीस इज पर्पल फेस्ट. एक एडिशन जे आसा ह्या फाटी तें आसा एक पॅरा नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता एथलेटिक्सान. आमी खुबशे टीव्हीर पळयता फाटल्या दिसांनी की कितलींशीं गोल्ड मेडलां पॅरा एथलेटिक्सान गोंया खातीर आय मीन देशा खातीर हाडली. सो तें नॅशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन गोंया भितर जावपाची आसा ड्युरींग पर्पल फेस्ट. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजीक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्या. बुधवारा अमित पाटकारान माटवे दाबोळे वचून पेट्रोलियम पदार्थाक लागून प्रदूषित जाल्ल्या बायांची पळोवणी केल्ली. सुरक्षेच्या दिश्टीन गरजेची उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान पेट्रोलियम पदार्थाची लिकेज जाल्ल्याचो आरोपूय तांणी ह्या वेळार केला. आसतलो लिंक काडूनी मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट येवचे पयलीं की हातून अडाणीचो हात आसा काय ना तो पयलीं तें क्लियर करचें. तुमकां खबर आहा लोकल पुलीस आर अंडर प्रेशर. चोरांक ते सल्यूट मारता आनी कितें उरलां. सो दॅट्स वाय CBI हेज टू कम. दूध का दूध पानी का पानी. FIR so strict action has to be taken against all this. They have to be penalized and they have to be कित्याक हे माफिया जाले आज. हे जे थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे दे आर माफिया. ऑपोजिशनान सांगला देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स. आता डिझास्टर मॅनेजमेंट विच इज अंडर द कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा दे हॅव फेल्ड. नाव WRD which is supposed to look into the wells and streams they have failed. Pollution Control Board, very important agency which gives consent to operate. Jenna हे झाले they should have withdrawn the consent to operate. Simple. They have not withdrawn the consent to operate. So all these agencies have failed and I feel somewhere government and ministers are involved. कित्याक आमकां जी खबर मेवल्या हांगा पिल्फरेज जातालें टँकरांनी भरून रातचे विकताले म्हूण. हाचेर CBI इन्क्वायरी जावपाची. सगळे सांपडटले मिनिस्टर MLA कोण इन्वॉल्व आसा सगळे सांपडटले. मंगळारा उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बेतोडेच्या बोणबाग गावाची भेट घेतली. ह्या वेळार मंत्र्यान गणपती देवूळ आनी मुळाव्या शाळेची पळोवणी केली.
अर्धवट आशिल्ले देवळाच्या सभाघराचे काम गोवा ग्राम समृद्धी येवजणेखाला पुराय करतले आणि भाड्याच्या घरात चलपी अंगणवाडीचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिले. त्या मंदिराचे मदली भाग उरिल्लो सभागृहाचो, कारण जुने मंदिर आशिल्लें. ते मंदिर फाटल्यान गेल्लें आसा, म्हणजे गर्भाकूड आसा ती फाटल्यान गेल्या आनी त्या मदली पोर्शन जें आसा पळय ताजें बांदकाम करपा संबंदी आज विजीट केल्ली आसा. आमचे RDC इंजिनियर आसा ताजें इस्टिमेट करतले आनी मुखार 2-4 म्हयन्या भितर टेंडर RDA मार्फत जातलें. पंदरा RDA कितले टेंडर? GGSY ताका म्हणटात GGSY स्किमीचें नांव, गोवा ग्राम समृद्धी योजना. शाळेंत हांगसर सादारणशी 30-35 भुरगीं आसात, पयली ते चवथी पर्यंत, आनी आंगणवाडी जी आसा ती हांगसर भाड्यान चलता. सो आंगणवाडी खातीर 1-2 रूम बांदपाची वेवस्था करपाक पळयतात, एक तरी ह्या बाजून किंवा त्या बाजून जमीन आसा तशी. ते 2 रूम आमचे बिल्डींग डिविजन जें आसा आनी एक आमदार फंड आसा पळय न्ही ताजे अंडर बांदपाक पळयतात. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.